तुजे भयणीन भावनो आयज आमी पयले वाचपान पळयता तें आमकां घोडेक मानचें ना। कित्याक इजाकान आपल्या मालगोडे पुताक इसोक सांगलें, आतां हांव मोत्तलों, ताका लागून तुका हांव आशिर्वाद दिता। ही समजणी आसली। पूण पळय कितें करता पळय ती बायल ताचेर, रेबेका, ती आपल्या धाकट्या पुताचो ओदीक मोग करताली आनी ताका लागून हें बेसांव तिका ताचेर आयलेलें जाय आसलें। तुजे भयणीन भावनो, हें अशें खूब फाटीं जाता। दोगांय भुरगीं तुजीं, तरी पूण हे भाशेन आमी देवा सारकीं दोगांयकू बरोबर एका सारकींच लेखिना आनी हाका लागून खूब प्रॉब्लेमां जातात आमच्या घराब्यांनी। भुरग्याय मदें तशेंच जाता। पयलो भुरगें जल्माक आयल्या उपरांत ताका खूब ताचो मोग करतात। दुसरें आयलें की ना, दुसऱ्याचोय मोग तेच भशेन करतात, पूण पयल्या भुरग्याक तें मानना। म्हजो मोग करनाय ताचो करता म्हणटात। हें सारकें न्हय, पूण तरी पूण ते भाशेन ती समजणी घेतात आनी हाका लागून पळयात, आपल्यापणाची ही पळय कर्तुबां आसा ती आमकांच मागीर पिडापीड दितात। हे भाशेन खूब आसा। पूण आयज आमी कितें पळयता, फोटी आनी फोटिंगपण। देव तरी पूण हें आमचें फोटिंगपण तें बोगसयता आनी आमकां परतून आपल्या मार्गार हाडटा। आमी पळयतले कशे भाशेन हें कर्तूब देवान मानून घेवंक ना खरें, पूण तो मागीर जाकोबाकूय बेसांव दिता आनी मागीर ताचे फुडें सगळें सारकें तारेर हाडटा। आमच्या जिवितान आमी देवा सुरशीं गेलीं म्हणटोच आनी आमचें पातकांचें भोगसणें मागलें, आमचें फोटिंगपण आमी सोडलें म्हणटोच देवूय आमकां आशिर्वादान बोत्ता आनी ताची येवजणे प्रमाणें आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक सुफळ करता। हाका लागून आमी जें देव आमकां सांगता तें आमी नव्या जिवितान पत्करूंक जाय। म्हणजे कितें, खऱ्या जिवितान आमी फोटिंगपण जियेता पळय तें सोडूंक जाय। आमी खरी न्हय, देवाची येवजणे प्रमाणें आमी कशीं जावंक जाय, जेजू सवें तें ताणें घडून हाडलेलें आसा तें आमी पत्करूंक जाय। आनी तें पत्करलें की ना, देवाचें उतर आमचें सगळें रुजून तें आमी फळ दिवंक लागतले हांव आनी खरीं ताची भुरगीं जावंक लागतली हांव। आतां हें खूब फाटीं घडना, आमकां दूख लागता आनी देवाकूय हें मानचें ना। पूण देव एकदम मोगाळ आनी कोणवाळो आमकां सगळ्या जाणांक तो बोगसूंक तयार आसा। तर आमी मागया आयच्या दिसा सगल्यांनी आपलें पातक सोडचें, आमची चिंतना भावना चाल आसा ती जेजू सवें दवरची आनी ताच्या आशिर्वादान ताणें आमकां बोगशिल्लें आसा हें बोगसणें आमी मानून घेवया आनी ताची सारकी आमी उदीक जावन ताचो वावर ताका सहकार करून आमी फुडें व्हरया। आमचे हात अशे उंटीन दवरया, दोळे बंद करया। प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता। सगळे आमच्या हातींतलें ताचें सवें आसा, तें सगळें आमी ताचें सवें ओपून दिवया आनी ताका चिटकोन रावया। ताचे सारकी आमी जे भाशेन घडोवन येवंक जाय तें घडून ताणें आमकां हाडच्याक आतां आमी आमचें जिवीत सगळेंच ताका समोर पळोवया। हे भेटवणी वरवीं आमेन।